सांगतान म्हाका खोशी भोगता कांतार म्हणोक हें तुमच्या मुखार जायतेच कुडीन हे उर्बा आसा बरो वावर करूंक कोंकणी पालकार आंगान आसलेली कला वापरून एक्टींग तशेंच हांव कोत्ता कांतार पूण एका दिसा कितें घडलें तें सादयता हांव तुमच्या कानार एका तियात्रान धाकटोच रोल करूंक एका बऱ्या चिंतप्यान म्हाका व्हेलो व्हडल्या तियात्रान चान्स पडटा म्हूण जीव म्हजो एकदम खोशेन भरलो एक बरो आर्टिस्ट त्या तियात्रांतलो कोवीड तियात्राक वेचो आसलो थोडे शो करूंक पावचो ना म्हूण ताणें ताजो रोल म्हाका दिलो विश्वास दवरून रोल दिलो म्हणून काळजांतान म्हाका खोशी भोगली ही स्क्रिप्ट घेवन 2 दिसां भितर ताची पार्ट हांवें रेकॉर्ड केली अमक्या दिसाक हांव रोल कोत्तलो उमेदीन खबर सगळ्याक सांगली पूण थोड्या दिसां मोदें पळयात ते आशेची निराशा जाली तेरेफेत एक दीस मारगांवच्या शवाक तियाक पडोवंक एका आर्टिस्टाक हाडलो कांयच कळो नासतना म्हाका कोर सांगलो रोल काडून तेका दिलो खबरी म्हाका कळल्या उपरांत नाटकाचो म्हाका सुमार कळलो अशें करून पळयात ताणें कालेक म्हजे कसलो अपमान केलो काडीस मोजें दुखयलें खरें तियाक तो हांवें दिवंक ना सोडून ह्याच पालकार म्हाका तिगचो आसा ही चिंतना म्हज्या मनान हाडून म्हजेर आसलोलो विश्वास म्हजो इलो वेळ वाऱ्यार गेलो उडोन म्हजें सवें हें सोपगडलां तें सांगता तुमकां सांगोना घडून जायते तियात्री सापले मोतीन जायतीच मेहनत करून वयर सरल्या थोडे आर्टिस्ट पालकाचेर उरोंक डायरेक्टराचे गुलाम जाल्या थोडे आपणाचेच तांबडे म्हणटा लॉस ताणी कित्याक भाजून काल्या थोड्यांचो केन्ना सांजाव जावपाचो डायरेक्टराच्यो शेंपड्यो दवरल्या हाकाच लागून कितलेच नवे भुरगे पालकार पावपाचे उरले